फॉमेंटो रिसर्चान काम करी आणि आता हालींच आमकां गेल्ले 24 तारखेक डिसमीस केल्या, काडल्या कंपनीच्यान. आमी 2005 जॉईन जाल्ले कंपनीन आणि एक 12-13 वर्सां जाली आमी काम करी. कंपनी सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरा खातीर ते म्हणटा आमकां तेंच्यांनी 24 तारखेच्यान कंपनीची क्रिटिकल पोजिशन असल्या कारणान 24 तारखेच्यान आमकां तेंच्यांनी टर्मिनेट केले म्हणून आमकां सडनली आपोवन व्हरून आमच्या एकाउंटार जे कितें फूल एंड फायनल सेटलमेंट आसा ते एकाउंटार घातले तेंच्यांनी. आणि तिसरे दिसा आमकां बाय पोस्ट रजिस्टर एडी तेंच्यांनी आमची लेटरां आमकां घरा कडेन धाडले. आमी तेंचो निशेध करता सगळे जाण, कित्याक प्रत्येक जे वर्कर आहात ते आमचे 40 वर्सां जावन वयर सरलेले आसा. आता हेच्या फुडें आमकां खंय तरी जॉब मेळपाक खूब टफ आसा. त्या खातीर आमी सगळे जाण मेळून तेंचो निशेध आनी एकदां म्हणटा हांव निशेधूच करता. कित्याक 2005 आमी जेन्ना जॉईन जाले तेन्ना 2800 रुपयांक काम करी आमी, आनी आतां आमकां 13 वर्सांनी कोणाक 15,000, 16,000, 17,000 इतलो पेमेंट आसा. आनी बाकीचे इंडस्ट्रीनी जावं कंपनीनी वयशात न्हू जाल्यार 1-2-4 वर्सां जाल्या उपरांत 35,000, 30,000 पेमेंट आसा. हो तेंच्यांनी खूब भेदभाव केल्लो. तरी आसतना आमी कितें गांवान एक काम आसलें लागच्या लागीं आमकां येवपाक वचपाक बरें पडा म्हणून आमी थंयसर तें काम जॉब धरून आसलो आनी आमी सदीत कंपनीक सपोर्ट केल्लो. आतां अशें दिसता की गांवान आसून सुद्दां आमकां तेजो कितें बेनिफीट जाल्लो ना, आनी अशें तेंच्यांनी आमचेर सडनली कुराड घालून आमकां तेंच्यांनी जो जॉब आसलो तो आमचो काडून उडयला आनी आमकां उगड्यार उडयले. त्या खातीर आमी आमचो एक मेमोरंडम दिवपाक आमच्या साहेबा कडेन येयल्ले हांगासर, आनी ताका आतांच आमी सबमीट केला. तो तिणें आमकां सांगला, इन्शुरन्स दिला की आपूण आपले परीन जाता तसो तुमकां आपूण सपोर्ट करतलो, CM साहेबा कडेन उलयतलो म्हणून. आनी आमकां तेजी खात्री आसा की आमकां खंय ना खंय तरी आमकां न्याय मेळटलो. आमचो डिमांड इतलोच की कंपनी कडेन आनी सरकारा कडेन सुद्दां जे मेरेन कोर्टाचे डिसिजन येयना ते मेरेन आमकां पेमेंट चालू दवरचो आनी एक जॉब बाबा सेक्युलर जायो अशें खंय तरी आमकां आश्वासन दिवचें तेंच्यांनी. सरकारा कडेन तेच मागता, आमकां भायर उडोवचें न्हू. आतां 40 जाण भुरगे आमचे काडले, दुसरे मायनीर आनी 53 जाण काडलेले आहा. तांकां खंय तरी पोटा पुरते जावं कितें तरी करचें, इतले कायम स्वरूप दिवचें आमकां खंय तरी, की नाजाल्यार आमकां अशें जातलें खंय तरी बाबा सुसायड करपाची पाळी हाडूंक जायना. हेजेर सुद्दां सरकारान आमी आतां मुद्दम एक सांगूंक सोदता तुमकां की आमी बायल भुरग्याकार मनीस नाजाल्यार खंय तरी सुसायड केले जाल्यार कोणाक आमी सरकाराक नाजाल्यार कंपनीकूच जबाबदार धरतले. ही अशी कोणाचेर पाळी येवची न्हू म्हणून आतांच सरकारान तेंचेर हे काडपाक जाय. 2014चो आमचो एक फीडबॅक म्हटल्यार एग्रीमेंट जाता पळय न्हू, एक 4 वर्सां खातीर 3 वर्सां पगार वाडय, तो आमचे डिस्कशन त्याच्या कडेन चालू आसा लेबर कमिशनरा कडेन. आनी लेबर कमिशनरानूय सांगलेलें आमकां की जे मेरेन आपल्या कडेन जी केस चालू आसा ते मेरेन तुमकां कोणूच हात लावंक शकचो ना म्हणून. सो तेजेर सुद्दां एक हें जाल्ल्या भशेन जाला की ताका सुद्दां किंमत ना अशी जाला आनी सडनली आमकां ते काडून उडयला तेंच्यांनी. आणि मदीं कितें जालें, जेन्ना 2012 स्टॉप जाली मायनींग तेन्ना कोणी तरी बाकी थोड्या स्टाफांनी आपल्या प्रायवेट सेक्टरान जॉब पळयलो. आनी एक्चुअली हे मायनींग पेक्षा सुद्दां प्रायवेट सेक्टरान थोड्यांक सॅलरी बरी आसली, ऑपॉर्च्युनिटी सेक्युरिटी जॉबाची बरी आसली. फक्त कितें तो प्रायवेट आनी हो आमचे कन्फर्म स्टाफ आसलो. आनी आमकां एक कंपनी आश्वासन दिल्लें कितें जेन्ना फुडें इन फ्युचर स्टार्ट जातली 2000 केन्ना जातली तेन्ना तुमकां तुमचो कितें पेंडींग एमावंट आसा, हाफ पेमेंट आसा, हे आसा तो सगळो दिता म्हणून आमी कितें केलें, प्रायवेट सेक्टराचो तो जॉब बरो आसलो ते सोडलो. आनी परते जेन्ना 2015 स्टार्ट जालें म्हणटकच आमकां तेंचे कंपनीन सांगलेलें न्हू तुमकां सगळो बेनिफीट दिता म्हणून कन्फर्म म्हणून आमी तो जॉब सोडलो आनी परते रिटर्न येयले हे कंपनीन. आनी आतां तेंच्यांनी हे पयलीं सेटलमेंट करतना डायरेक्ट हे कितें विदावट इन्फॉर्म करिनासतना डायरेक्ट केलें. आतां सद्याच्या परिस्थितींत थंयसर सुद्दां जर एप्लाय करतलो, फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक बरो जॉब मेळ्ळो, आतां तेजे थंय कॉन्टेक्ट करतलो तूं वॅकन्सी ना म्हणटा. आतां सद्या आतां आमी जॉबलेस आसा. कंपनी खंयची? एक्चुअली फॉमेंटो रिसोर्सीस, पण आमी जे कंपनी आहा थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड अशें तेंच्यांनी सगळे केला. तेंच्यांनी कशें केलें सगळ्या सेक्टरान म्हणजे खंय खंय लीज आहा डिफरंट कंपनीच्या नांवांनी नेम रजिस्टर फॉमेंटो रिसोर्सीस ऑल स्टाफ ते फॉमेंटो रिसोर्सीस. पण मायनींग सेक्टर सेपरेट चलयतात थंयसर तेंच्यांनी डिफरंट आमचे ILPL म्हणून एक आसा आनी शेजाऱ्याक आमचे RS शेट्टी म्हणा, पण ओनर सेम, मॅनेजमेंट सेम. आणि तुम्ही वेलफेअर कमिटी मार्फत तुमचे प्रश्न सॉल्व करूया म्हणाल ते. पण जेन्ना 2014 आमकां 2012 लेआउट केले, हाफ पेमेंट दिलो हेंच्यांनी, परत 2015 मायनींग स्टार्ट जाल्यो तेन्ना 2014 आमचो फिटमेंट उरलेलो. 2014 फिटमेंट आमी तुका भीक घातल्या भशेन तेंच्यांनी ही घालून 500 रुपया 600 रुपया वाडयले, म्हणजे बेजिकाचेर एक 100 रुपया अशें वाडयले. तेन्ना आमी निर्णय घेतलो लेबर येनाका, तेन्ना आमी युनियन जॉईन केले. कित्याक आनी तेन्ना सांगलें ते आमकां एक पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स तुम्ही हाडपाचे ना, तुम्ही खंय जाय थंय चला. तेन्ना आमी कायद्या मार्फत आमी एक युनियन जॉईन केले आनी युनियना थ्रू आमी गेले. तेन्ना युनियना थ्रू लेबर कमिशनर केस जेन्ना पावली तेन्ना लेबर कमिशनर 3-4 तांकां डेटी दिल्यो. आमी वचोनचो वास्को येता आमच्या खर्चान जाल्यार ते एक अटेंड करिना. आयज एक एविडन्स दिता, परत लेबर कमिशनर आमकां लास्ट सांगलें ते जितके येयना तेन्ना तुका एविडन्स आहा तुमकां हात लावंक शकना ते. Yeah, it seems that at 24th of April the services have been terminated. They have not been told. The matter is with the Labour Commissioner regarding their increase in salary in 2014. So that issue is pending before the Labour Commissioner. And in spite of that, this termination letter has been sent to them. I feel when the matter is seized by the Labour Commissioner, these things are not done. So everything is settled before the Labour Commissioner and the workers. Workers are part of the establishment. No? The owners as well as the workers have to come together and sort out this issue. But it has been done unilaterally, which is not correct, I think. So what assurance you have given? They made a repression now. It will go to the government and government will take a decision what has to be done. I don't understand how the company can sack employees without notice. Yeah, but it is a unilateral decision, no one-sided decision. I'm paying you this much, you go. There is no say of the other party. So that is important, no? And it is for the Labour Commissioner to settle these disputes which arise out of the labour payments, whether it's correct or less or more. It has to be settled by the Labour Commissioner. I don't know. I don't understand how somebody can be just terminated without any giving them any notice. I will talk to the CSA. He informed me to talk to the CM and find out a solution to this problem.